प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 3रो वोड 31 ते 36 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 31 to 36. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. वयर थावन येता तो सगळ्यांक व्हरतो. प्रितुमेंतली उपजतात ती प्रितुमेची आनी ताचे उलोवणे प्रितुमेचे. स्वर्गार थावन येता तो सगळ्यांक व्हरतो. आपणे देखला आनी आयकोला ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना. ताची साक्षी मानून घेतात ती देव सोतेवंत म्हूण रुजू करतात. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्या. पुताचेर भावार्थ दवरतात तांचे सोवे सासणीक जिवीत आसा. पुताक खालती जावंक कबूल ना तांकां जिवीत मेळचें ना, पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां शिकयता स्वर्गार्थान येता तो कोण तो. स्वर्गार्थान वयर येता तो कोण. आनी तो म्हणटा वयर येता तो सगळ्यांक व्हरतो. प्रितुमेंतली उपजतात ती प्रितुमेची आनी तांचे उलोवणे प्रितुमेचे. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमकां ह्या उतराची आमकां खरेपणी सजमणी मेळत जाल्यार आमकां कळोन येता की जेन्ना जेजू ह्या 31 वडीन आमकां म्हणटा वयर येता तो सगळ्यांक व्हरतो, प्रितुमेंतली उपजतात ती प्रितुमेची आनी तांचे उलोवणे प्रितुमेचे. आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी जेन्ना तोंड उक्तें करता आमी ह्या प्रितुमेचे ह्या संवसाराच्यो वस्तू उलयता ओ आमी स्वर्गाराच्यो वस्तू उलयता. इगोर्जेन गेल्या, शर्मा आयकलो, सगळें देवस्पण केलें. एके भाशेन जे भाशेन कोण नाश्तो करता, दनपारचें जेवण खाता, रातचें जेवण खाता, जेन्ना जेवण खाता एक पाटी खालें ताजे उपरांत रावलो आनी मागीर आपलें काम केलें. तशे भाशेन आमचो संबंद देवाशी आसा काय? आमी फकत इगोर्जेन आमचें देवस्पण जें करता आमी फकत एका नॉश्त्या भाशेन आमी हें करता, पूण जेन्ना तें काबार जातकच आमच्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां सुट्टात. आमी कोणूय जावं, आमी सादो मनीस जावं, आमी याज्ञीक जावं, आमी देवाचो मनीस जावं, आमी कसलीं उतरां उलयता. आनी जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता वयर येता तो सगळ्यांक व्हरतो. प्रितुमेंतली उपजतात ती प्रितुमेची आनी तांचे उलोवणे प्रितुमेचे. स्वर्गार्थान येता तो सगळो व्हरतो. आनी भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर आयकता, जो कोण देवाचें उतर उलयता, जो कोण देवाचें उतर शिकयता, ताज्या तोंडांतल्यान फकत देवाचें उतर सुट्टा, तो जावन आसा प्रितुमेचो न्हय, तो जावना वयर जो येता. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी ह्या संवसारांत आसून कोणाच्यो खबरो आयकता, कोणाचें उतर आयकता? ह्या संवसाराचें, ह्या प्रितुमेचें वो आमी देवाचें उतर आयकता? खूब लोक फकत जो नाश्तो आमी करता भाशेन जेवण करता भाशेन इगोर्जेन येता, सगळें करता, पूण तेजे उपरांत कसलीं उतरां उलयतात तांकां सगळ्यांचें पडलां. कोण कितें करता, कोण कितें म्हणटा, पूण आमी आयज आमकांच विचारुया, जी कोण देवाचें उतर आयकतात ती वयर येतात. आनी जो कोण वयर येतात, कसो वयर येता? आमी सगळीं ह्या संवसारांत जी आसात आमी स्वर्गाराची, आमी ह्या संवसारांत जल्म घेतला. पूण भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरोंडार मानून घेतला, ताणें खुर्सार आमचे बसत कितें केलां, ताणें आपलें रगत वारोयलां, ताणें आमचो जागो घेवन तो आमचे बसत मेला, हाचेर आमी स्वत मानता. आनी जेजूक आमी आमचो सोमी देव आनी सरोंडार मानता.
त्या दिसा देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी आतां आमी ह्या पृथ्वीचे जायना, आमी ह्या संवसाराची जायना, पूण आमी स्वर्गाराची जाता आनी देखून आमची उतरां, आमच्यो कन्यो, आमचें चिंतप स्वर्गारा भाशेन जाता, देवा भाशेन जाता आनी आतां आमी देवाचें उतर उलोवप जाता। पूण संवसाराचो लोक आजून संवसाराचो आहा म्हणून आतां आमकां नाकारता, आमकां आमचो द्वेश कोत्ता, आमकां त्रास कोत्ता, आमचेर आड उलयता। आनी जेन्ना अशें घडटा, आमचो संबंद देवाशी घट आसा म्हणून आमी आमची चोत्राय लोकांचेर धरिना। ती आमकां कितें म्हणटात तें, ती आमकां कितलो त्रास कोत्तात, ती आमकां कितले पयस दवरतात, ताचेर आमी धरिना। आमी फकत आमची चोत्राय जेजूचेर, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी वचोन देवाचें उतर परगट कोत्ता, आमी सत परगट कोत्ता। आमी फकत धर्माच्यो वस्तू जे सांगलेल्यो त्यो आमी परगट करिना, पूण आमी सत परगट कोत्ता आनी त्या वेळार जेन्ना सत परगट कोत्ता तेन्ना थंयसर पवित्र आत्मो येता। पवित्र आत्मो थंयसर मिलाग्री अजाबांक दाखयता आनी खरेपणी थंयसर सत उलयला म्हणून तो थंयसर आतां हाजीर येवन लोकांक दाखयता की जे ते आयकतात, जे ते आतां सत मानतात ते खरेपणी जावन आसात देवाचें उतर। भाव भयणीनो, आयज आमी खेरीत भाशेन आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरया। आयज तान आमी धर्म करपाक सोडुया आनी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरून, देवाचें उतर सत मानून, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आयज तान आमी सुरवात करुया। आनी जेन्ना आमी कोत्ता, आतां आमी वयरथान आयिल्लीं मनशां भाशेन जाता, आमी स्वर्गाराची मनशां जाता, आमी एक सासणीक जिवीत जियोंक पावता आनी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी तयार जाता। हेच करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया। तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो। तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां।